start a new episode. You surprised that you see me sitting here with a bhaji and pav? Every morning, you start your day with this pav. But do you know what is the process of the birth of this pav? This episode is about the process of the birth of the pav, the undo, the poi, the kankana. And for this, from this restaurant, we will go to Shana's bakery and see how this bread takes shape and then comes to your place for your breakfast. So we have now come here and let us call out to them in a traditionally Goan way where they used to say Garan. Okay? Garan! Sunny Bab! कसा आसा तूं? व्हेरी गुड. आज आमी आयल्यात हांगा दाखोवपाक आमच्या गोंयकारांक की उंडे आनी पाव कशे करता ते आमी तुमचे कडेन पळोवंक सोदता. पळोवंक जाता? So here we are, right in the heart of the activity with Mr. Sunny. Ladies and gentlemen, every day in the morning, you want to have a bread or a slice or a pav or a poi or a katro, some type of a bread on your table. But have you given a thought about the origin of this bread? It is said that the origin of this bread started in 17,000 BCE in ancient Egypt. As regard the cake, this name kaka, a Norse word, came into being only in the 13th century in the Oxford Dictionary. Now this is about the world history of the bread. What about Goa? In Goa, this bread was brought here by the Jesuit priests and it came into being in Salset Taluka around 1550. Now, in Goa, we are bread eaters. But when it comes to Bombay, the neighboring state where most of our Goans go, Goans are known as Pao or Makapao. The reason? Goans took the bread to Mumbai, then Bombay. Now, it was Vitorin Mudot. This is what is told to us in the book, Old Goan Bakeries in Bombay by Dr. Teresa Albuquerque. She says that this gentleman, Mr. Vitorin Mudot, opened the first bakery in Bombay in the year 1819. And later on, it was taken over from him in 1843 by his partner Salvador de Souza. Now, this is the history of bread. But in Goa, we have come to the bakery here in Batle in Chincholem, which is more known as Sunny's or Shana's bakery. And here we will talk to Sunny and find out, or Shana, and find out about the different types of breads and the process by which it has been made. So let me welcome Shana Fernandez on My Goem to bring to you how the bread is made, is born and comes to your table. Shana Bab, welcome. Good morning. Sanjeev Bab, कसो आहा तूं? Fourth, तू कसो आहा? हांव गुड. Very good. आनी तूं हांगा आयलो म्हण तुका पयलें सदें तुका देव बरें करूं म्हणटा. Thank you so much. आमकां कितें करता तें हांगा तूं दाखोवपाक आयला म्हण. Yes.
सो शाना बाब आमकां एक सांग, हें जें तूं आतां ब्रेड कोत्ता दुसरे हें तुवें आपूण जावन स्टार्ट केलें काय तुजें हें फॅमिलीचें बिझनस? ना हें म्हाजें पायन स्टार्ट केल्लें. ओके. म्हाजो पाय हें पार्टनरशीप बेकरी घेवन म्हाजें पायन कॉमर्स केल्लें. 13 वर्साचो आसतना हांवें थोडें बरें इस्कॉल शिकलो आनी तेन्नासून हांवें तें सोडलें. इस्कॉल सोडून पासून हांवें बिजनस हातीन धरलें पायचें. आतां ही जेन्ना पळय तूं पायच्या टायमार पाव कोत्तालो आनी आतां कोत्ता, हातूंत कितें डिफरन्स आयला तुका? डिफरंट म्हणजे कितें जालां, पयलीं आमी पीठ हातीन कालयताले. आतां ती मॅशिनां आयल्या पीठ कालोवपाची. ओके. पयलीं आमी सुरयेचें पाव कोत्ताले. सूर घालून. Yes. Ladies and gentlemen, sur means the toddy that is taken out, fresh toddy out of the coconut tree. Yeah. सूर घालून पाव केले म्हणटच सगळे आख्ख्या रस्त्यार वयताल्या लोकांक वास येतालो. एक 5 मिनटां सुमार वास पडटालो. लोकांक दिसतालें हिंगा बेकरी आहा आनी हिंगा पाव जाता म्हूण रेडी. म्हणजे हें डिफरन्स आहा. आतां तुमी इस्ट वापरता. आमी आतां इस्ट वापरता. ओके. आनी ते इस्ट आतां तूं मेजून घालता. आतां वेट करून घालचो पडटा. ओके. आतां आमी हांगा तरेतरेचे पाव कोत्तात, दुसरे दिसा पाव कोत्तात. एक भितर पोळी म्हणून आसता आनी बाकीचे आसता ते पाव उंडे सगळे हय ते मैद्याचे. हे पोळी कोत्ता ते आमी गव्हाच्या पिठाची कोत्ताय. पोळी करता ती गव्हाच्या पिठाची. ओके. म्हणजे ती दोन्ही मिक्स करून घालून ती गव्हाची पिठाची पोळी कोत्ता. ओके. आनी चडसो लोक म्हणटा डायबेटीक म्हणजे डायबेटिकाक चडशी वापरता बरी खावपाक. आनी ही करपाची स्टायलूय मातशी दुसरी भाशेन आहा. टोटली दुसऱ्या भाशेन आसता. आतां ही तरेतरेचे ब्रेड मेळटात बाजारान. एक म्हणजे पोळी. एक पोळी कोत्ता. मागीर एक कात्र्या पाव कोत्ता. ओके. थोडे लोक म्हणटा कानाचो पाव दी. कानाचो पाव. हय. ओके. हें लोकांचें नांव. हय. थोडे म्हणटा बटरफ्लाय पाव दी. बटरफ्लाय म्हणटा. कात्र्याचो पाव म्हणल्यार बटरफ्लाय पाव दी म्हणटा. बटरफ्लाय पाव. दुसरो कोत्ता लोळयो. ताका लोक सॉसेज ब्रेड म्हणटात. सॉसेज कटलेस ब्रेड म्हणटात. लांब आसता ते. ओके. आनी दुसरो आमी पाव कोत्ता. पाव केले म्हणटच उंडे कोत्ता. ताका म्हणटा पोक्षे. पक्ष म्हणजे वयल्यान ते काट आसता तो मोदें काट आसता तो ते पक्ष म्हणटात. दुसरे आमी कांकोण कोत्ता. कांकोण मेन म्हणजे आमी कांकोण म्हणजे मेन. ते कांकोण कित्याक लागून कोत्ता, धाकटी भुरगीं आसता ताका ते शिजोवन मोळून ते उकडून तो भुरग्यांक तेजो काल्त घालता. म्हणजे सोप कसो करता ते भशेन आमी ते कांकणाचो काल्त करून लोक व्हरता. कित्याक ते बरें म्हणजे तोंडी बीन जायना भुरग्यांक. तोंडी बी जायना म्हणजे बरें घोटसाण येवपाक भुरग्यांक सेरेलेक कशें ते करून ते घालप भुरग्यांक खावप. शाना बाब, म्हजें एक फ्रेंड आहा आरती दास म्हणून, आनी ताणें एक आर्टिकल बरयल्लें पावाचेर. आमचे गोंयचे ब्रेड आहा पळय ते. आनी तातूंत ते कितें म्हणटा की आमचें जें हें नांव पाव म्हणून आयलें तें एक व्हडलो स्लायस ब्रेडाचो क्वॉर्टर म्हणजे पाव ताका लागून आयलें. ना जाल्यार पांयांनी ते मोवताले पावसे म्हणून आयलें. तुका कितें म्हणपाचें आहा? पांयान तें पीठ मळपाक आमी पांयांनी केन्ना मळूंक ना. ओके. आमची ती कोणबी आहा पळय. वय. आतां तुका दाखयल्या हांवें ती कोणबी. ते कशी ते कोणब्यान घालून पीठ कशें कालोव जालें ते. पयलीं आमी हातींनी कालयताले पीठ. पांयांनी पीठ कालोवंक ना. पांयांनी पीठ कशें कालोवपाक जातलें? पांयांनी पीठ कालोवपाक जायना. पांयांनी आमी एक शेत मळपाक शकता पूण पीठ कालोवपाक जायना. पीठ कालोवप पयलीं आमचे 20 डबे बीन हातीन सगळे टोटल 20 डबे पीठ कालयताले हातीन कालयताले. 20 डब्यांचे एका बराबर. एका बराबर. आनी तातूंत सूर घालताले. आमचें कितें हिंगासून बॉम्बे बोट येताली. 2 कोंकण सेवक आनी एक सारिता म्हूण बोट येताली. आमचे पाव सप्लाय बोटीचेर करता आमी. म्हाजो पाय पांट्यार कोण जायते जाणां पयलो आसतलो. माथ्यार पांटली दवरून दोनूय हात सायकलीक दवरून माथ्यार पांटली दवरून सायकल चलयतालो. आनी हांगासून तो ब्रेड हिंगासून पणजे बोटी कडेन पावतालो. आख्खे पणज्यान पायचो एक आहा. आनी तसोच आमचो एक मनीस आसलो तोणी म्हूण एकलो मानाय आसलो आमचो. तो पांटे घेवन हात सोडून लेफ्ट रायट करीत तो वयतालो. You know, when I was young, I stayed in the village of Porvorim. And my impression and my image of a poder, an authentic poder, was an elderly gentleman wearing a long dress, carrying a big bamboo basket on his head, and in his hand he held a long stick with jinglers inside. So every time he passed, he would jingle it, and we knew that the poder had arrived. Then
After some time, the cycles came. And along with the cycles came the bopu. So the sound of that pok pok in the morning woke up every Goan to buy his bread. Now let us find out the trade secrets from Shana Bab. Let us see whether he will tell us that. Shana Bab, आमकां एक सांग, हे जे आतां ब्रेड कोत्ता ते तुमी खोर्नान भाजता, आवनान भाजता. हे खोर्न जे आसा ते कशें करतात ते आमकां मातयेचें दिश्टी पडटा, वाटगुळें भायर दिश्टी पडटा, पूण हें कोत्तात कशें? तें सांगचें म्हणल्यार तेका वयल्यान आहा तें तुका दाखयलां. वयल्यान आसा ते फातर चिऱ्यांनी तेका त्या टायपचे चिरे हाडूंक जाय आनी त्या चिऱ्यान ते बांदूंक जाय. ते भाशेन बांदपाचो मनीस स्पेशल बांदपाचो मनीस आसता. आनी हातूर शिमीट बिमीट कांय ना? शिमीट बिमीट तितून कांय ना, फकत ती माती आनी तितून दोन म्हणजे चिऱ्यांची माती म्हूण येता एक, आनी एक आमची मेणकी माती म्हूण, ती स्पेशल माती गणपती बीन करता पळय तसली मेणकी माती म्हणून ती हाडची पडटा. आनी ते चिरे ते भाशेन ते चिरे मेशिनान कातरून तो सारको कातरून ते बसोवचे पडटा त्या मनशाक. पूण हे आतां हांवें पळयलें ते खोर्नान भितर मोदें बुराक आहा, तो बुराक कसो दवरतात? तो बुराक दवरलेलो आहा तो आमी लाकडां घालता. पयलीं लाकडां घालता आमी खोर्नाक. स्टार्टींग लाकडां घातलीं, लाकडां घायलीं तेका आमी उजो लायता, उजो पेटयता. उजो पेटयलो म्हणटा ताचो स्मोक आहा तो धुंवर आहा तो वचपाक लागून तो बुराक दवरता. बुराक दवरला वयर तो धाकटोसो बुराक आहा तो मागीर ओपन केलो म्हणटच जो स्मोक आहा तो भायर वयता. आनी मागीर जेन्ना स्मोक सगळो भायर गेलो तेन्ना तो पत्तो दामता. पत्तो दामता म्हणजे तो सारको उजो काबार जालो, आमकां भाजपाचो वचपाक टायम जालो, भाजपाक वचपाक तेन्ना मागीर तो आमी तो 15-20 मिनटां पयलो तो बुराक बंद करपाक जाय. हीट भितर उरपाक लागून. आनी मागीर ते सगळे कोळशे आहा ते सगळे कोळशे सगळे भायर काडपाचे. ते भायर काडले सगळो भितर कितें गोबर बिबर आहा तो आमी ती बोडी घेता. ही बोडी घेवन आमी ते उदकान बुडोवन ते क्लीन करपाक जाय. कपडो एक उदकान बुडोवन साकाचो कपडो घेवपाचो, त्या बोडयेक बांदलेलो आसता, ते बोडयेक बांदून तो सगळो गोबर आहा तो भायर काडपाचो. आनी मागीर आमी भाजपाक स्टार्ट करता, पोळयो भाजपाक. पोळयो भाजपाक. ओके, आतां हे जे तुमी भाजता न्हू पोळी म्हणले ती, ताजे सिक्वेन्स कितें आहा? कारण पयलें भितर खोर्न सारकें हून आसता आनी मागीर तें न्हिवता. म्हणून ही सिक्वेन्स जी आसा तातूंत पयलीं पोळी, मागीर आमी कात्रे पाव घालता. कात्र्याचे पाव घातले म्हणटो लोळये घालता. लांब पाव हय, लॉंग ब्रेड म्हणटा, थोड्या लॉंग ब्रेड म्हणटाय. लोळयाच्या फाटल्यान आमी पाव भाजता. ओके, आतां हे पाव म्हणून आसता पळय न्ही ते ट्रेन घालून भाजतात. हय, ट्रेन घालून भाजचे पडटा. ते कितें लागून उरता न्हू, ते लागलेले आसता. ओके, आनी पाव इतले 8 पाव कशे भाजतलो तूं? भाजपाक मेळना. तेका लागून ते जॉयंट जावपाक जाय म्हणून ते ट्रेन भाजून ते पाव करचे पडटा ते भाशेन. ओके, ही जाली. मागीर पाव जातो उंडे पक्षे कोताय. पक्षे म्हणजे ते वयल्यान काट आसता ते पक्षे. आमच्या साश्टीन आतां करपाक कमेस केल्यार चडशे साश्टीन ते कोण नासले. आतां थोडे करपाक कोत्ता. ओके, आनी मागीर ती कांकणां करता. मागीर कांकणां लास्टाक ती कांकणां कितें जाता, पयले उजार घातली तर ती मोव पडटाय. पूण कांकणां करपाची एक वेगळीच स्टायल आसता. आमची कांकणां हांव करता पळय ती कांकणां ती 15 दीस दवर तुका कांकण कांय जायना. आतां हिंगासून लोक येयत जाल्यार लंडन आसत जाल्यार स्पेशल ऑर्डर दिवन वयता. हांगाची कांकणां लंडन पावता. Can you believe it, ladies and gentlemen? The Goan bread, the kankana, even they travel from here to London. Very good. Actually, your bakery म्हणटा पळय त्यो आमी बार्देजान दुसऱ्या भाशेन आसता आनी तुमचे सालसेतान दुसऱ्या भाशेन आसता. हो प्रश्न बरें चलते. बेकरी म्हणजे कितें आहा? ही आमची बोट्टी हॉर्न
आमी एका म्हणटा खोन खोन. आमचे आनी बट्टी म्हणजे कितें बट्टी म्हणजे बिस्किटे भाजता पळय ताका सायडीन उजो आसता बट्टी म्हणजे तेचें देर व्हडलें आसता आनी ताका कितें आसता सायडीन दोनूय सायडीनी ताका उजो दवरचो पडटा तो उजो भायर काडनाय ते आमचे आमी पळय काडटा ते भाशेन ते भायर काडनाय ते मागीर पोत्तून तो सायडीन दवरून ते भाजता बेकरी म्हणजे ती ताका पॅटिसां ताका भाजपाक तो पेस्ट्रीज करपाक ओके ladies and gentlemen, whenever you are passing from Four Pillars to Tambadi Mati or to Tonka via Chincholem, please stop near the Datta Mandir, very close by the Datta Mandir, at this Shana's Bakery, and I will tell you the reason why. Now, the other day he gave me a sweet ball. I took it home and my son, he loved it. Now, talking about the bowl, in Goa we had a very beautiful traditions, and yes, we still have that tradition. Once a marriage takes place, the first voje or the gifts that are sent the first time, sometimes the boys or the groom's parents demand that the girl's parents send them kajrache ball, brown colored sweet ball, and then they give them the number. We want this many of them. The reason is that once the voje came, a ball was sent to all the village houses telling them that my daughter-in-law has sent you this from her place. Let us find out whether that tradition still continues or it has undergone some changes. तुम्ही ॲक्च्युअली 4 महिने काम करता मागीर 4 महिने ब्रेक घेता. ब्रेक येताय हां ओके 4 महिने काम करताले 4 महिने ब्रेक येताय पूण कितें जातालें तेन्ना आमी घरा वयताले आमी बेतलबातीं वयताले आमी ते बॉल करताले कित्याक बॉल करताले आमी याज मारून येयली कशी एक तारवडी एक वयताय तारार वयताय बाबा ही चॉकलेटी तुका ही कालाफ्रा तुका ते भाशेन ते पयलीं तुमी बॉल दिता आमी बॉल दिताले व्हरून शाबास ते आमी येयले म्हणजे आमी घरा येयली आमी सगळे फॅमिली भितर आमची मासेना मामांगेर कोण आमचे पायचे फ्रेंड आहा ताका आमचे फ्रेंड आहा ताका बाबा आमी येयले घरा म्हणजे हे बॉल तुमकां एक तेंगे 2 दिले तेंगे 4 दिले हे भाशेन म्हणजे ते एक उमेदीन आमी ते बॉल वांटताले ते बॉल वांटता कितें जालें तळ्यांक लायक जालें मागीर ते बॉल आमी हिंगा इंकपाक कॉमेस केले हिंगा आतां लोक सगळो येता आनी जाता बाबा बॉल केल्या आयज बॉल केल्या आनी तुवें तो पयलो आसलो संजय बाब कसो बॉल कसो तरेन केला आनी कसो तुका लागलो तो ब्युटिफूल रियली ब्युटिफूल तूं आतां म्हणटालो काजराचे बॉल म्हण तुवें आतां सांगला लोकांक बाबा जावं हेका सुनेन येयले म्हणटा ते बॉल दिवपाक जाय म्हणून पूण ते आमच्या साश्टीन बीन ना ही परंपरा साश्टीन ना फकत बार्देसांतूच ही परंपरा आहा बरें आमचे 4 हेचे चेवडो येयले जाल्यार हिंगाचो लोक मागता पूण हिंगाचे चेवडो येयले जाल्यार आमी मागना ते आमचें वचें सेपरेट आसता आमची दोस धाडपाची भात धाडपाचें केळी ती परंपरा पूण हिंगाचो बार्देसचोच लोक आमचे इलासान वय तोच बॉल मागता मागीर तितूलेच बॉल धाडले 1200 बॉल धाडले तितूले 100 ताका परत धाडचे पडटाय हय म्हणजे तेमी 1200 धाडले पण ही 100 बॉल काडटा 100 केळी म्हणजे 1200 केळी दिवची पडटा ते बॉलूच न्हू केळी 1200 केळी दिल्यार 1200 बॉल दिले जाल्यार 1200 केळी धाडपा जाय आनी ते बॉल तुका 10-15 दीस पेटे जायना पूण ती करपाची स्टायल दुसरी ती करपाची ती सूर बीन घालून करचें पडटा माडाचें गोड मेन ताका नाल्लाचेर आनी ते माडाच्या गोडाचेर ताका सगळें सेट करचें पडटा हे जे ब्रेड कोत्ता म्हणजे पोळी कोत्ता मागीर ते पाव कोत्ता पोक्षें कोत्ता कात्रे कोत्ता हे कशें करता ते म्हाका सांगूं जातलें आतां पळय पोळी म्हणजे कितें पयलीं स्टार्टाक कोत्ता आमी पोळयो करपाक पोळयो ते गुळ्या मारून तिंगा दवरपाक जाय ओडून म्हणटा ताका ओडपाचें आनी तोकट्याचेर मांडपाचें एका म्हणटा तोकटे आमी तोकटे म्हणटात एका म्हणटा तोकटे तेजेर ते तोकट्याचेर दवरपाचें थोडे म्हणटा ट्रे म्हणजे एक ट्रे तोकटे ट्रे तेजेर मांडून ते पयले दवरचें पडटा पोळयो पोळयो दवरल्यो ते फुगले म्हणटच ताका तोणी मारचें पडटा थंडी मारची पडटा
तोणी म्हणटा तोणी ते लाटणी मारची पडटा आमी तोणी म्हणटा तोणी म्हणटा मागीर तोळे हे लाटणी म्हणटा लाटणी ती लाटपाक जाय लाटली म्हणटा ती पोळी जाता पातळ जाता ती ट्रेचेर दवरपा जाय पोतून लाटली म्हणटा ती पळय आमी ट्रेचेर कशी पूण ताका ते वयर रफ कशें आसता कितें ते रफ म्हणजे तो कुणो आमचो कुणो म्हणजे आमी गंवाचो कुणो वापरता न्हू गंवाचें पीठ लाटपाक जाय ट्रेचेर दवरपा जाय ओके ती पोळयेचेर जाली पोळयो जाल्यो मागीर आमी पाव कमेस करता पाव घालपाक ना कात्र्याचे पाव ते कात्र्याचे पाव मातशे लांब करचे पडटा आनी कातर मारपाक कात्रीन कट करता म्हणून ताका कात्रे म्हणटा कात्रीन कट करता म्हणून ते कात्रे पाव म्हणटा थोडे बटरफ्लाय म्हणटा न्हू कात्रे पाव म्हणल्यार बटरफ्लाय म्हणटा ओके थोडे कानाचे पाव म्हणटा कानाचे पाव दी ओके कानाचे पाव दी म्हणटा मागीर करता आमी लोळयो ओके लांब पाव ते लांब पाव थोडे म्हणटा सॉसेज ब्रेड दी ओके काटलेस पाव दी थोडे म्हणटा काटलेस पाव लॉंग ब्रेड सदांच गोंयांत गेले न्हू तितून स्पेशल ते गोंयांत गेले म्हणल्यार तेरिसा पाव तेरीस भरून दिता ओके 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 आतां कालाफ्रा बीन गेले काटलेस पाव ते हितून त्या ब्रेडान घालून काटलेस पाव म्हण आनी चड मेन म्हणजे आमचो डिमांड म्हणजे पोक्षे आख्खो पणजेचो लोक खूंय गेल्यार म्हणटलो बाबा उंडो हाड खंयच्या हॉटेलार बसलो जाल्यार तुका पाव कोण चडसो म्हणचो ना पाव खावपी उंडो हाड बाबा तोराद उंडो हाड रे कडक उंडो हाड तोराद उंडो दी रे बाबा तोराद आहा रे उंडो खंय हॉटेलार बसले म्हणटा गोड उंडो कुरकुरीत उंडो ते मेन आमचे चड तोराद पोक्षे म्हणजे आनी मागीर जाले पाव पाव करता ओके पाव जाले मागीर लास्टाक आमी ती कांकणां करची पडटाय ओके कांकणां उजो ताका चड नाका डीम स्टीम सारको चड उजो आसल्यार हय लेस उजो आसा तेन्ना टायम घेवन ती कांकणां करपा जाय ओके ती घोट जावपा जाय ओके पयली घोट जावंक जाय ना भाजतानाच घोट जावन येता ती भाजताना म्हणजे तितलो टेम्परेचर आहा ते प्रमाणे ती घालची पडटा ओके ओके लेस जाय ताका टेम्परेचर तितलो लेस जाय कांकणां भाजतलो जाल्यार तोरात जातली जाल्यार पण तुका 10-15 दीस उरतलो जाल्यार ती सारकी स्टीम उजार ती भाजून जाय पण तुका मेहनत करची पडटा कांकणांक ती मेहनत करूंक जाय ती ते भाशेन कांकणां करता जाल्यार तुका हांवें दाखयलें कांकणां कशी ती केल्या आनी कितले गोट आहा ती कांकणां एक्झॅक्टली Ladies and gentlemen, today, when you go to most of the bakeries, you find that their bread and their baking is done with electric ovens. But here at Shana's place, you have seen that it is done through a traditional corn or an oven made out of mud. And I'm sure he has got something to tell us about the difficulties that he faces in either maintaining this or running this particular. So let us find this out from him. Shana Bab, आता आमी पळयता जाल्यार चडशा लोकां कडेन इलेक्ट्रिकल ओवन्स आसता आनी तुजें अजुनूय आहा तें ट्रेडिशनल गोंयचें मातयेचें कॉर्न ओके आतां हें चलोवपाक तुका लांकडां लागता मुनीस लागता तर हातूंत तुका कितें कितें डिफिकल्टीज जाता डिफिकल्टी म्हणजे म्हाका लांकडां मेळून ते हाडून घालता ओके एक पाट ताका फोन केलो वचोन ताका मेवले जाल्यार ते लांकडां हाडून घालता ते परमिशन तेच घेता आनी ते आमकां एक पास दिता फॉरेस्टाचो ओके तो पास मेन आमी दवरचो पडटा पास सांबाळून प्रॉब्लम म्हणजे हालीं जाता आमकां लेबराचो लेबर तुका सारकें मेवना जाल्यार तुका हें ना लेबर थोडे पिले थोडे पिता थोडे तुका काम सारकें करनाय थोडे तुका पयशे सारके दिनाय पूण ते भाशेन लेबराकूय तुवें बरे भाशेन ट्रीट करूंक जाय लेबरांक जितलो तूं ट्रीट करता तितलेच लेबर तुका बरें आसता तुजे कडेन कितले आहा म्हाका 3 जाण आहा 3 जाण आसा 3 लेबर आसता आनी एक म्हणजे आतां बिसायड्स तांकां सॅलरी दिवची सांगून ते आपुणूच सायकल घेवन वचोन ब्रेड विकतात सेल करतात तेन्ना तुमी तांकां कावंट करून दितात हय आनी मागीर ते हाडून तुमकां कोंत दितात आनी ते विकता आसतना तांकां पार्ट कितें ताजो ओके हें बरें चलतें तांकां आमी जितले पाव वता तो 400 पाव वयले 400 पाव ताका मेजून दिवचे पडटा 400 पाव मेजून दिले जाल्यार ताका आमी 3 रुपया 20 पयशांनी पाव आमी तांकां दिता हय ते व्हरोन घरांनी 4 रुपयांनी घालता ओके आमचे गिरायकाक सेल करता 4 रुपया पूण एका पावाचे ताका 80% मार्जीन आहा 80% मार्जीन आसा आनी एवरेज एका दिसा एकटो कितलेशे विकता 400 ते 500 400 ते 500 आनी ते वचोन कॉलनीनी घालता सगळे घरांनी घालपाक पडटा आनी बिसायड्स दीस तांकां सॅलरी मेळटा हय ते यू गेट अ सॅलरी ओके सॅलरी आहा परतून तांकां सॅलरी आहा ओके चाव आहा जेवण आहा सगळें आहा आनी आतां पळय हे लेबर आमकां त्रास जाता मेळपाक गोंयांत लेबर इज व्हेरी डिफिकल्ट पयले गोंयचे आमचे सगळे गोंयकार काम करताले आमचे कडेन एक्झॅक्टली आतां
आताचे जे भुरगे आहा ते ह्या ट्रेडान येवंक सोदिना कित्याक? आतांचे भुरगे थोडे शिकले, सगळे वचपाचे भायर वचपाचे चिंतता. ओके. कोण काम करपाक हें काम करपाक आनी कोण आमच्या गोंयचे कोणूच आतां ना. थोड्यांचे भुरगे आहा ते आयज लंडन गेले, बेकऱ्यो दुसऱ्यांक चलोवपाक दिले. पूण गोंयकार अशें ना. आतां थोडे गोंयकार म्हण थोडेशे आहा ते आमचे हितून आतां हिंगा उरले थोडेशे आहा. हय. आनी ह्या बेकरींक गव्हर्मेंटाचें कितें एसिस्टन्स बी आहा? ना, कांयच आमकां हेल्प गव्हर्मेंटाचो कांयच आमकां हेल्प मेळना. पयलें सबसिडी एक पाटी मेळ्ळें पीठ, पण तें पीठ आवडोंक ना तेन्ना ते आमी तेन्ना एक पाटी सबसिडी दिल्ली आमकां. घी म्हूण केल्ली तेजेर आमकां घीचेर पीठ दिताले. पूण तें पीठ आमकां तें बरें चलना, तें जायनासलें. दिसाक ऑन अ एवरेज डे कितलेशे तुमी ब्रेड करता टोटल, म्हणजे पोयो सगळें धरून? 1800, 2000. 2000. आनी हे सगळें काबार जाता? काबार जाता, पण ना काबार जालें म्हण ना, केन्नाय चुकोन काबार जाता बेगीन, म्हणजे गिरायक जाता ते प्रमाणे. ओके. Ladies and gentlemen, I asked this question to him with a reason. I was pleasantly surprised that when I came here and I started talking to him initially, he knew more about the Hindu festivities and tithis more than me. Let's hear how it is. हांगाच्यान हांव आयलो आनी तुका कडेन उलयता आसतना तूं म्हाका सांगूंक लागलो की आमी ब्रेड इतल्या दिसा चड करता इतल्या दिसा, आनी तूं ते हिंदूंची तिथी आसता ते सांगूंक लागले. वाय इज दीस? कित्याक आतां इतलीं वर्सां जालीं म्हाका, हिंदूचें कितें आसता न्हू, कितें एकादस आसता, कितें गणपती आसता, दिवाळी आसता, हे फेस्टिवल आमी जाणा जावपाक जाय. आनी तो दीस कितें आसता तेंचो, तो कितें येयल्लें तेंच्या हितून तेंचो दीस कसो आसता. कित्याक मोस्टली हिंदू पिपल आमचे ब्रेड व्हरपाक येता चडशे. ओके. मागीर तेंचें कितें आसत जाल्यार एकादस जावं कितें आसता तेन्ना हय तेंचें कितें येयलें त्या दिसा पांव कमी वयता. तेन्ना तुवें जाणा जावपाक जाय बाबा त्या दिसा पीठ कमी करपाक जाय म्हण, एका लागून आमी तें शिकचें पडटा. Ladies and gentlemen, I have always been trying to tell you that whatever business you may be in, you have to keep yourself aware about the culture of the land, because if you want to make profits, then you must understand which days there is demand and which days there is no demand. Keep this in mind, because this is a lesson that we have got from Shana Bab. Now what we will do is we will talk to his better half and see how she helps him in this business.